भारतीय जनता पार्टीच्या तिकेटीचेर मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज सगळे नॉर्म्स पाळून आमच्या वांगडा आमचे थोडेशे कार्यकर्ते येयल्या. तितले रिस्ट्रिक्शन आसल्यार थोडेशे सगळ्यांक उमेद आसता. आयज नॉमिनेशन फायल केल्या आणि 14 फेब्रुवारीक इलेक्शन्स. कार्यकर्त्यांचो जोश इतलो आहा की भारतीय जनता पार्टीन गोंयांत सरकार घडोवपाक जाय. ह्या वर्सा परत भारतीय जनता पार्टी परत गोंयांत सरकार घडोवपाच्या तयारीन आहा. सगळे कार्यकर्ते सबंद गोंयांत जल्लोशान आहा. नॉमिनेशन डोर टू डोर तुम्ही चालू केला, कसं किती रिस्पॉन्स आहे आणि किती आयज भारतीय जनता पार्टीचे कार्य वास्कोन गोंयांत मुरगांवान न्ही सबंद देशात कार्यकर्त्यांच्या जिवाचेर चलता. म्हणजे इलेक्शन्स येयले जाल्यारच कॅम्पेनिंग चालू आसता. म्हणजे कॅम्पेनिंग इलेक्शनाक पण काम चालू आसता ते 365 दीस सदांच चालू आसता. सगळे कार्यकर्ते आपापलो रोल करीत आसता. आमची संघटना मजबूत आसता म्हणून भारतीय जनता पार्टी सबंद देशान पॉवरफूल पार्टी.